जसे विरेशान सांगले की आमचे हे दोनूय स्टॉप ऑर्डर आसा हे आमकां काल मेळ्ळले आसा। पयली एक मेळ्ळी, राती एक मेळ्ळी आनी मागीर आमी लिगल ओपिनियन घेवन आयज आमी डिसायड करता आनी विरेशान जे सांगले की हो जो प्रोटेस्ट आहा तो आमी कॉल ऑफ करता। आतां हो कॉल ऑफ केलो हेचो मिनींग हे न्हू की ही फायट हांगाच सोंपली। जशें आमी तुमकां सांगलां की ही फायट सान अंद्रेच्या बांबोळच्यांनी चालू जाल्ली आहा। ही जी बारीक जी कीड आसा पळय ती आतां मशाल जावपाक टायम लागपाचो आनी ही मशाल गोंयच्या प्रत्येक गांवांत पावतली। ह्या विश्वजीत राणेंक आमी तेदीस जेन्ना आमकां गेटीर आडयल्ले आमच्या आमदाराचो डिसरिस्पेक्ट केल्लो, आमच्या आमदाराक गेटीर दवरलेलो, तेन्ना आमी ताका सांगलेली जो ब्लॅक डे आसा तो चालू जाता, तुजो हनीमून पिरियड आहा तो काबार जाता म्हणून, आनी तो काबार जाल्लो आसा। ह्या विश्वजीत राणेंक जेन्ना मेसेज घातली तेन्ना तेणी सांगले की कायद्यान कितें तें तुमी करा, मागीर आपूण पळयता म्हणून। आनी मागीर तिणें आनी स्टेटमेंटूय केलें की आमी कायद्या प्रमाणे वागता म्हणून। कायदो कितें हो एक्सपिरियन्स मिनिस्टर, हेका कायदो कितें तो दाखोवचो पडलो आर्जीक, आनी हो दाखोवपाक रस्त्याचेर आमच्या आमदाराक बसचो पडलो, ह्या फुटपाथाचेर न्हिदचो पडलो। आयज एक MLA म्हाका दिसता गोंयच्या हिस्ट्रीन असो MLA जावंक नासतलो जो फुटपाथाचेर न्हिदला लोकांक लागून, गांवच्या सेफ्टीक लागून। आयज गोंयभर चडशे MLA वाट पळयतात, पंचायती वाट पळयता की आमच्या गांवांत केन्ना मेगा प्रोजेक्ट येता काय म्हणून, केन्ना दिल्लीवालो जागो घेता आनी इन्व्हेस्टमेंट करता काय म्हणून। कित्याक आयज जर पॉलिटिकल पार्ट्यांचे जर फंडींग पळयत जाल्यार मेजॉरिटी ऑफ फंडींग ते पंचायत इलेक्शन जावं नाजाल्यार असेंब्ली इलेक्शन जावं, एका पॉलिटिकल फंडींग स्पेशली इट कम्स फ्रॉम बिल्डर लॉबीज। कित्याक बाकीचे इंडस्ट्रीज गोंयांत सगळे हेंच्यांनी पाट घातलेले आसा, तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर सारको ना, तांकां जाय तसो सपोर्ट ना, आनी ताका लागून फूल जो फोकस आसा फंडिंगेक तो मेगा प्रोजेक्टांचेर आहा, बिल्डर लॉबींचेर आहा। आनी रेव्होल्युशनरी गोन्स एज अ पार्टी जेन्ना आमी विरेशा वांगडा बसले, आमी डिसायड केलें की हांगा बसपाचें म्हणून, खंयच आमच्या मनान विचार येवंक ना की आमकां कितले दीस बसचें पडटलें, कितें जातलें, गरमी आसतली, फुटपाथाचेर आमी कशें न्हिदतले, थंय वत आसतलें आनी कितें आसतलें, हे केन्नाच आमी विचार करूंक ना। आमी डिसिजन घेतलें की आमी बसतले, आमी हांगा न्हिदतले जो मेरेन आमकां जस्टीस मेळना। कित्याक कंटिन्युअस 8 ते 10 दीस आमचो आमदार डे नायट त्या प्रोजेक्टाच्या सायटीचेर वयतालो, लायव्ह व्हिडियोज करतालो, एक्सपोज करतालो, इन्स्पेक्शनां मागयतालो, डिपार्टमेंटांनी वयतालो, लेटरां करतालो, सगळें करून पयलें। ना CM प्रमोद सावंतान हेची दखल घेवंक, ना विश्वजीत राणेन घेवन, ना जाल्यार आनी खंयच्या मिनिस्टरान घेवन, ह्या सगळ्यांनी फक्त एकूच केलें, हेंच्यांनी फक्त हे जे घडटा हे सगळें फक्त पळयलें, हेंच्यांनी पोवन फक्त गोंय काबार करपाचें फाटल्यान बसून षडयंत्र केलें। हेंकां दिसलेलें, स्पेशली ह्या दिल्ली बिल्डरांक दिसलेलें की बाकीचे जशे पॉलिटिकल पार्टीज प्रोटेस्ट करतात, नेटान आवाज करतात आनी मागीर आवाज पालावता, तो कित्याक पालावता ते तांकां खबर आसा, आनी हे दिल्लीचे जे लिडर्स हे आसा, बिल्डर्स आसा, तांकां खबर आसा कित्याक तो आवाज पालावता तो। हेंकां दिसलेलो होय आवाज असोच पालावतलो। फाल्यां आरजी कडेन सेटींग केलें, आरजीक पार्टी डोनेशनाचे ऑफर्स दिले, कित्याक आरजी कडेन पयशे ना म्हणून सगळ्यांक खबर आहा। हें जाल्या उपरांत आरजी बाबा चल 2 प्रोजेक्ट सोडया, पॉलिटिकल पार्टीक आमच्या पार्टीक फंड तरी घेवया आनी हें राजकारण करया म्हूण करतले अशें तांकां दिसलें। बट आमी चूज कितें केलें, आमी चूज केलें आमच्या पार्टी कडेन 80,000 आसले जाता एकाउंटान, बट आमी कॉम्प्रोमायज करचे ना। आमी आमच्या पार्टीचे आनी आमच्या आमदाराचें नांव हे सकयल पडोवंक आमी दिवपाचें ना। आमी आमचे जे रेव्होल्युशनरीज जे आमकां इतले ट्रस्ट करता आनी जे 1 लाख वोटर जे आमकां वोट करता तेंचो विश्वासघात आमी करचे ना म्हणून आमी डिसायड केलें आनी हांगा बसले। आनी फायनली हे दोनूय स्टॉप ऑर्डर आमच्या हातीन पडले आनी ह्या फुडें जी फायट आसा ते लिगल फायट जावं, ती फॉलोअप जावं, नाजाल्यार जे ऑफिसर्स हितून इन्वॉल्व आसा त्या ऑफिसरांचेर जी आमी FIR केला तेचो फॉलोअप जावं, हे सगळे गजाली ह्या फुडें आमी करतले।
आणि एक ह्या सरकाराक ह्या विश्वजीत राणेक सांगपाक सोदता, ह्या दिल्लीकारांक सांगपाक सोदता, जर तुम्ही चिंतीत की आयज आमी उठले, हे स्टॉप ऑर्डर येयला, हे थोड्या दिसान तुम्ही प्लॅन रिवायज करतले आनी कितें करतले आनी हे जी कामां आसा ती चालू करतले म्हणून इल्लिगली, जाल्यार रेव्होल्युशनरी गोवन्स पयलीं तुमच्या वाटेक येतली. ते आडोवपाक रेव्होल्युशनरी गोवन्स सगळ्यांत पयलीं थंय हजर आसतली. आणि जर सरकार आपली परती मस्ती करता, हे डिपार्टमेंट जर आपली परती मस्ती करता, जाल्यार हेच्याकून स्ट्रॉंग, हेच्याकून प्रखर प्रोटेस्ट करपाक आमी फाटी फुडें रावपाचें ना. कित्याक ही एक आमची विक्ट्री आसा. रेव्होल्युशनरी गोवन्स खंय आसले हो प्रश्न आमकां लोक करताले. रेव्होल्युशनरी गोवन्स खंय आसले, खंय आसले, खंय आसले. रेव्होल्युशनरी गोवन जेन्ना कमबॅक केले, रेव्होल्युशन जेन्ना आमी रिलोड केले, हे रिलोड हे आसा, हे रिलोडान आमी आमचो कम्फर्ट झोन सोडटले. ह्या रेव्होल्युशन रिलोडेड जे आसा तितून आमी व्हडले फायट्स करतले. जे मिनिस्टर्स गोंयची पाट घालता तांकां सकयल देंवयतले. जे ऑफिसर्स गोंयच्या मातये कडेन गद्दारी करता तांकां आमी लायनीर हाडटले. एक स्टोरी याद येता, उगडास येता स्टोरी, की जो वाल्मिकी आसलो तो पयलीं वाल्या कोळी आसलो, लोकांक लुट्टालो. तो लोकांक लुट्टालो आनी आपल्या फॅमिलीक व्हरोन पोसतालो. आपल्या बायले भुरग्यांक व्हरोन ते लुट्टा ते पयशान तो पोसतालो. तेन्ना ताका एकट्यान विचारले की तुज्या फॅमिलीक विचार की तूं जे पाप करता, तूं हे जे चोरता, लुट्टा लोकांचे आनी तुज्या फॅमिलीक पोसता, जे तुका पाप लागतले, तुज्या फॅमिलीक विचार की जशे ते आयज वेल्थ शेअर करतात, तुझे वेल्थ ते घेतात, तुझे चोरलेले हितून ते जगतात, तांकां फक्त विचार की जे पाप आसा त्याचे भागीदार तुम्ही जातले काय म्हणून. जाल्यार ते फॅमिलीन सांगले की तुझ्या पापाक आमी भागीदार जावचे ना, तुझे पाप तुकाच लागतले आनी ते तुकाच दवर. ही स्टोरी इतल्याक लागून सांगता की ते जेन्ना वाल्मिकी वाल्या कोळी आयकता तेन्ना तो वाल्या कोळीचो वाल्मिकी जाता. तेन्ना तो राम नाम जप करता आणि तो वाल्मिकी जाता. ही स्टोरी इतल्याक लागून सांगता जे हांगा जे ऑफिसर्स हांगा बसला, ह्या सगळ्या चडशा डिपार्टमेंटांनी थोडे करप्ट ऑफिसर बसलेले आसा, गोंयचे गद्दार ऑफिसर्स बसलेले आसा. हे आयज ते दिल्लीकारा कडल्यान सुटकेसी घेवन आपल्या फॅमिलीक ते आयज नेटान पोसता. तांकां वर्ल्ड टुराक व्हरता आसतले, तांकां व्हडल्या व्हडल्या मॉलांनी व्हरता आसतले, तांकां बरे बरे बंगल्यान दवरता आसतले, व्हडले व्हडले गाडयो घेवन दिला आसतले, भुरग्यांक भायर शिक्षणाक धाडले आसतले. आयज आमचो प्रश्न आसा ह्या फॅमिलीक, ह्या करप्ट जे ऑफिसर्स आहा जे आपले सॅलरी सोडून सॅलरीच्या वयर जे मोडटात, एक्सपेन्स करतात, ते फॅमिलीन आयज आपले जर भुरगीं आसा जाल्यार आपल्या बापायक, जर ती आवय गव्हर्मेंट सद्या आवयक जर करप्ट आसा जाल्यार, घोव आसा जाल्यार आपल्या बायलेक, बायल आसा जाल्यार आपल्या त्या घोवाक विचारपाची गरज आसा की हे तूं पयशे खंयच्यान हाडटा. आनी जर तो तुमकां सांगता की हे पयशे हांव गोंय विकून हाडटा, गोंयच्या लोकांचे रायट्स विकून हाडटा, गोंयच्या जमनी कडेन गद्दारी करून हाडटा, गोंयच्या लोकांक बेगर, लँडलेस, होमलेस करून हाडटा, गोंयच्या लोकांचे रायट चोरून हाडटा, हे जर तो सांगता जाल्यार तेका सांगा ह्या पापाचे पयशे आमकां नाका, कित्याक हे पाप तुमच्या वांगडा आपणाक शेअर करपाक नाका म्हणून एक क्लियर मेसेज दिया. आनी ही जर मेसेज दिवपाची कापासिटी तुमच्या कडेन ना, तुमकां त्याच कम्फर्ट झोनात रावपाक जाय जाल्यार तो कम्फर्ट झोन चड टायम उरपाचो ना. कित्याक प्रत्येक गोंयकार आयज आपल्या काळजांतल्यान शाप दिता ह्या ऑफिसरांक, जे गोंयकारांक थर्ड क्लास ट्रिटमेंट ह्या ऑफिसांनी दिता, केअरलेस करता. आनी दिल्लीकार जे व्हडले व्हडले मास्कोट, व्हडले व्हडले मुदयो घालून येता तांकां हांगा एंटरटेन करता, जे बॅगा घेवन येता तांकां एंटरटेन करता, तांकां च्या कॉफी दिवन कॅबिनान एसी कॅबिनान बसयता आनी गोंयकारांक भायर लायनींग दवरता, नाल्यार फाल्यां यो नाल्यार परवा यो म्हणून फक्त चक्कर मारपाक लायता ऑफिसांचे. हे सगळ्यांचे काळजांतल्यान शाप ह्या ऑफिसरांक लागतले आनी लागता. आनी त्या ऑफिसरांकूय सांगता जर तुमच्या भितर तुमच्या फॅमिलीचो मोग आसा, ते पापा तुज्या फॅमिलीक गेल्ली नाका, तुमच्या भुरग्यांक गेल्ली नाका, जाल्यार प्लीज त्या वाल्या कोळीच्या वाल्मिकी जाया. ना जाल्यार ह्या शापान फुडें कितें जातलें हें आमी सुद्दां सांगपाक शकना. व्हडले व्हडले लिडर्स गोंयचे काबार जाल्ल्या गोंयकारांच्या शापान यू टर्न घेवन
ज्यांच्यानी गोयची मस्ती केली, गोंयकारांची फकाणां केल्ली, सगळ्याच लोकांनी दोळ्यांनी पळयल्या. हे गोयचे जे राखणदार आसा, हे राखणदार गोयचे आसा, हे राखणदारांचेर आयज तुम्ही हे डोंगर विकून, हे जमनी विकून तेंचेर आयज वार केल्लो आसा. तुम्ही तांकां डिस्प्लेस करपाची तयारी तुम्ही केल्ली आसा. खापरेश्वरा कडेन तुम्ही पळयला कित्याक तशें प्रत्येक गांवांत जे आमचे राखणदार आसले तेंचे जे वाट्यो आसले ट्रेडिशनल, ज्या वाटेन ते चलताले, लोकांक मार्ग दाखयताले, लोकांक सेफगार्ड करताले, आयज ते मार्ग तुम्ही, ते वाटे तुम्ही बंद केले. आयज हे सगळें जे घडटा हे खंय तरी बंद करपाचो टायम येयल्लो आसा. आनी जशें विरेशान सांगलें, आमी कॉम्प्रोमायज पॉलिटिक्स करपाक हांगा येवंक ना. आमकां खुबशे लोक सांगता की तुमी कॉम्प्रोमायज करा, हे काँग्रेसी वांगडा वचा, हे आपा वांगडा वचा, हे गोवा फॉर्डा वांगडा वचा आनी बीजेपीक तुमी घरा बसया. कितें करतले बीजेपी घरा बसून? जेन्ना हे पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी भाशेनूच आसा, बीजेपी भाशेनूच ते काम करता, जाल्यार हे बीजेपी आनी ह्या दोगां भितर फरक कितें आसा? हे दोगूय सेम, हे सगळे जाण सेम. हे बीजेपी जर ए टीम आसा जाल्यार सगळे बी टीम आनी हे प्रूव जाल्ल्या. हे सगळ्या पॉलिटिकल पार्ट्यांचे हांगा प्रेस कॉन्फरन्सीस ह्या दिसान जाले, तेंचे एक्टिविटीज हांगा जाले, बट ते आमदाराक मेळपाक कोण हांगा येवंक ना. पूण जेन्ना जेन्ना हांगा एक्टिविस्टांचेर जेन्ना अटॅक जालो पुलिसांचो, नाजाल्यार तांकां अरेस्ट केले, तेन्ना आमी तांकां ऑफिशियल सपोर्ट दिलो. आमच्या कडल्यान पार्टी लेवलाचे स्टेटमेंट्स केले की आमी तेंच्या वांगडा आहा म्हणून. पूण आमकां जेन्ना म्हादईक लागून जेन्ना आमची पदयात्रा आडयली तेन्ना आमकां कोणें सपोर्ट दिवंक ना. जेन्ना आमचो आमदार हांगा 4 दीस न्हिदलो तेन्ना ताका कोणें सपोर्ट दिवंक ना. हांगा पावूंक ना आमदाराचे खबरी, तेजे कलीग पावूंक ना. ही एक गजाल सगळ्या लोकांनी उगडास दवरपाक जाय. तुम्ही जर आमकां सांगशात कॉम्प्रोमायज पॉलिटिक्स करा म्हणून, जाल्यार आमी तुमकां हांगा रस्त्यार दिसचे ना, फुटपाथार दिसचे ना. आमी तुमकां एसी कॅबिनान दिसतले. आयज जे आमच्या आमदाराचे घर आसा जेतून हॉलान गेल्यार तुमकां 10 जाणांक बसपाक जागो नासतलो, तो फाल्यां व्हडल्या बंगल्यान आसतलो. आयज जर तुमकां च्या आनी बिस्कीट मेळटा जाल्यार फाल्यां तुमकां थंयसर पिझ्झा मेळटलो, नाल्यार बर्गर मेळटले. ते तुमकां जाय काय तुमचे जमनी तुमकां जाय, तुमचे रायट्स तुमकां जाय, तो विचार तुम्ही करपाक जाय. एवरी टायम आमकां कॉम्प्रोमायज करपाचे हितून आमकां ज्ञान दिवं नाका. हे ज्ञान आमी घेवपाचें ना. हांगा कॉम्प्रोमायज करपाक आर्जी येवंक ना, हांगा कॉम्प्रोमायज पॉलिटिक्स करपाक येवंक ना. सिन्स लिबरेशन थोडी वर्सां सोडून हांगा मॅक्झिमम टायम कॉम्प्रोमायज सरकार जाल्ल्या, कॉम्प्रोमायज. आनी ह्या कॉम्प्रोमायजाक लागून आयज ही परिस्थिती जाल्या. कित्याक हे नॅशनल पार्टी जेंकां कोण तेंको दितलो ते ह्या नॅशनल पॉलिटिकल पार्टीच्या अजेंडा प्रमाणेच गोंयांत वागतले. सिंपल एक्झाम्पल, जो विजय सरदेसाय गोंयकारपण करतालो, जेन्ना ह्या बीजेपीच्या सरकारान गेलो, ह्या बीजेपीच्या सरकाराक जाय तसोच वागपाक लागलो, सेम तसो वागपाक लागलो. जसो भायर सरलो तो आतां गोंयकारपणाचे परते गजाली करता. एव्हरी पॉलिटिकल पार्टी जी ह्या रिजनल नॅशनल पॉलिटिकल पार्टी वांगडा वयतली, कॉम्प्रोमायज करतली, ती त्यांच्या अजेंडा प्रमाणे वागतली. ती गोंयकारांक सायडलायन करून गोंयचे जमनी, गोंयचे जागे हे दिल्लीकारांक विकतले. आनी असले राजकारण आर्जी करपाची ना. हेच्या पयलीं तुम्ही आमकां लोकांनी थोड्यांनी फोर्स केल्लो की आमी सेव म्हादय कित्याक जॉयन जायना म्हणून. आयज सेव म्हादय खंय हा? जसो कर्नाटका काँग्रेस सरकार येयलो, सेव म्हादय गायब जाली. कोण? फुल स्टॉप. कित्याक हे नॅशनल पॉलिटिकल पार्ट्यांचे पॉलिटिक्स गोंयच्या अगेन्स्ट, गोंयच्या लोकांच्या अगेन्स्ट. आनी ह्या पॉलिटिक्सान आमी भागीदार जावपाचे ना. जे 1 लाख लोक वोट आमकां मारतात, नाजाल्यार जे रेव्होल्युशनरीज आमच्या वांगडा रावता, तांकां लागून आमी नॉन कॉम्प्रोमायज पॉलिटिक्स करीत रावतले. फाल्यां सरकारान यो, सरकारान नाका यो, आमचो आमदार यो जिखोन नाका यो, आमी आमचे नॉन कॉम्प्रोमायज पॉलिटिक्स करीत रावतले. आनी ह्या पापाचे भागीदार आमी जावपाचे ना, आमी वाल्या कोळी जावपाचे ना. आमकां आमच्या फॅमिलीक ही पापां लावन घेवपाची ना, तांकां ती दिवपाची ना. जे कोणाक दिवपाक जाय तांकां ते दिवपाक शकता. आरजी क्लीन पॉलिटिक्स करतली, आरजी क्लीन पॉलिटिक्स करीत येयल्या आनी आरजी फक्त क्लीनूच उरतली. आनी जर लोकांक तरी दिसता की आमी कॉम्प्रोमायज पॉलिटिक्स करपाक जाय जाल्यार प्लीज आमकां वोट आनी मारूं नाका. हे वोट तुमी तांकांच मारा डायरेक्ट. तुमकां जर तेच जाय, तुमकां जर फोंडान पडपाकूच जाय, तुमकां बेगर जावपाकूच जाय, लँडलेस जावपाकूच जाय, तुमकां तुमच्या भुरग्यांचे रेप जाल्लेच जाय, तुमची घरां फोडलेलीच जाय, एवरीडे मर्डर जाल्लेच जाय, बेरोजगारी जाय, धंदे काबार जाल्ले जाय, मायग्रंटांची दादागिरी जाय, घरान येवन मार खाल्लेलो जाय,
हे सगळे गजाली जर जाय जाल्यार डायरेक्ट तांकां वोट करा, आमकां वोट करूं नाका, कित्याक आमी कॉम्प्रोमायज पॉलिटिक्स करपाचें ना. सेटिंगां करा. अरे सेटिंगां जर आमकां करपाची आसली जाल्यार हेच्या पयलींच करपाचें. आनी ज्या दिसा जर तुमच्या प्रेशरान आमी सेटिंग करपाक लागले जाल्यार तुमच्या हातीक आमी मेळपाचे ना. हें सांगता, तुमच्या हातीक आमी मेळपाचे ना. सो आमकां प्लीज फोर्स करूं नाका, आमकां कॉम्प्रोमायज पॉलिटिक्साचे मेसेज धाडनाका. तुमकां जर दिसता कॉम्प्रोमायज केल्यारूच पॉलिटिक्स जातली जाल्यार प्लीज आमकां आनी मेसेजी घालूं नाका, आमकां आनी सपोर्ट करूं नाका. प्लीज रिक्वेस्ट करता की आमच्या कडेन जावपाचें ना, हे पाप आरजी कडेन जावपाचें ना. क्लियर कट आमी सांगता. सिंपल एक्झाम्पल घेवया 2024 साऊथ गोवा सीट. कितें केल्लें काँग्रेसीन अशें ताचो कॅन्डिडेट जिखलो आनी कितें अशें त्याच्या कॅन्डिडेटान केल्लें जे तो जिखलो. कितल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तो गेलो आनी तेणी इश्यू घेतले, कितल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तो पावलो, कितल्या गांवांनी तो पावलो, कितले इश्यूज तेणी घेतले. आतां 1 वर्स जालें इलेक्शन जावन, कितले इश्यू तेणी हँडल केले, कितले कॉन्स्टिट्युएन्सीचे हँडल केले ते सांगपाचे. तो जिखलो कित्याक लोकांनी डिसायड केले. लोक त्या आमदार त्या कॅन्डिडेटाक लागून वावरले. लोकांनी डिसायड केले की आमी बीजेपी कडून तेका हाडटले. लोकांनी काँग्रेसच्या मोगान वोट करूंक ना, लोकांनी बीजेपीच्या अगेन्स्ट वोट केले म्हणून ते जिखले. हेच जर लोक 2027 जर डिसायड करता की आमकां दिल्ली पार्टी नाका म्हणून, प्रत्येक मनीस जर हे डिसायड करता जिखपाक व्हडलें काय न्हू. इट्स नॉट अ बिग डील, काय न्हू. ते फक्त विचार करपाक जाय मनान, ते गट्स आपल्या काळजान दवरपाक जाय. दुसरो काँग्रेसीक वयता, दुसरो आपाक म्हणटा म्हणून आमचेर तुमी हे करू नाका. तुमकां जाय तुमी तेंच्या वांगडा वचा, पूण आरजी कॉम्प्रोमायज करपाचें ना. हेचेर हांव फोकस इतल्याक लागून करता की आयज हे इतलें घडलें. काँग्रेसची पयर संविधान कितें तरी यात्रा कितें जालें, ते पॉयंट जर वाचीत भितर जमनीचो पॉयंट ना, भितर रेप आहा, मर्डर आसा, एम्प्लॉयमेंट आनी कितें आहा, पूण जमीन ना, लँड ना. जो गोंयचो सगळ्यान व्हडलो मुद्दो आसा लँड ना. जो सगळ्यान व्हडलो मुद्दो आसा मायग्रंट इन्फ्लक्स तो ना. जो सगळ्यान व्हडलो मुद्दो आसा मायग्रंटांचे इलिगल वोटिंग कार्ड ते ना. जो सगळ्यान व्हडलो मुद्दो आसा गोंयान जे म्हादय आमची एक चोरता तो ना. सगळ्यान व्हडलो जो मुद्दो आसा गोंयान जे इलिगल बस्ती जातात, लँडाचेर आमचे एन्क्रोचमेंट जाता, कोमदात जागे हे भायले लोक चोरतात, खातात, लुटतात, ते तो ना. म्हणजे हेचो कितें हे लोकांनी विचार करपाक जाय. तुमकां तुमची प्रायोरिटी कितें? तुमची प्रायोरिटी कॉस्मेटीक प्रोटेस्ट, कॉस्मेटीक रॅलीज, ही नौटंकी, हे तुमची प्रायोरिटी आसा की जो आमदार गोंयच्या हिस्ट्रीन केन्नाच खंयचोच आमदार रस्त्याचेर आपल्या लोकांक लागून न्हिदोंक ना, जी पॉलिटिकल पार्टी केन्नाच कॉम्प्रोमायज करिना, त्या पार्टीक सपोर्ट दिवपाचे. तुमी विचार करपाक जाय. आमी एवरी टायम बॅक करपाक शकना, एवरी टायम तुमच्या कडेन भीक मागपाक शकना. आनी आमी डिसायड केल्ले आसा फाल्यां लोक आमच्या वांगडा रावो ना रावो, 1 लाख वोटर्स तरी आमच्या वांगडा सध्या आसा आनी आमचे हजारांनी रेव्होल्युशनरीज आमच्या वांगडा. आयज तांकां घेवन आमी फायट झगडटले. फाल्यां आमकां मतां पडटली ना पडटली आमकां खबर ना. आनी दुसरें इम्पॉर्टंट गजाल आयज तुमकां सगळ्यांक एनावन्स करपाक सोदता आमी की रेव्होल्युशनरी गोवन जशे दुसरे विंग्स आसता प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीचे, यूथ विंग आसता, वुमन्स विंग आसता, SC विंग आसता, ST विंग आसता, स्पोर्ट्स विंग आसता आनी कसले सोशल मिडिया विंग आसता, तशेंच आमचो लँड प्रोटेक्शन कमिटीज आमी गोंयभर प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी उबे करतले. आनी ते कमिटीज तो जो ग्रूप आसतलो तो थोड्याच दिसांनी लॉन्च करतले. आमी ताचो हेल्पलायन नंबर लॉन्च करतले. ह्या कमिटीन आमकां जाय की ज्या गांवचे लोक, ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक जांकां दिसता आपलो गांव साल्वार करपाक जाय, गांव साल्वार जावपाक जाय, आमचे गांव दिल्लीकारां कडेन वचपाक जायना, भायल्या लोकां कडेन वचपाक जायना, आमचे जमनी उरपाक जाय, तांकां लागून हो प्लॅटफॉर्म फूल ओपन आसतलो. हो आरजीचो प्लॅटफॉर्म फक्त आरजीचोच न्हू, हो सगळ्या लोकांचो प्लॅटफॉर्म आसतलो. जे कोण असले इश्यूज फेस करता ते इश्यूज हे घेवन त्या ह्या प्लॅटफॉर्माचेर येवपाक शकता. ह्या प्लॅटफॉर्मान तुमी जॉयन जावपाक शकता आनी गोंयचे जमनी, गोंयचे जे आमचे जागे आहा, आमची जमीन, आमची वळख जी आसा ही प्रोटेक्ट करपाक तुमी आमकां मदत करपाक शकता. हेचे इन डिटेल्स जे बाकीचे हेल्पलायन नंबर आसतले, तेजो फ्रेमवर्क कसो आसतलो, तेचे ऑर्गनायझेशन कशें आसतले, तेचे मेंबरशीप कशें आसतले, कितें आसतलें ते थोड्या दिसान आमी तुमकां आउट करतले. बट वी प्रॉमीस, आमी लोकांक प्रॉमीस करता की गोंयची जमीन राखपाक लागून आमी सदांच तयार आसतले, सदांच आसले, ह्याय फुडें आसतले. आनी आमच्या आमदाराक जेन्ना जेन्ना आमच्या क्रांतिकाऱ्यांची मदत लागतली सान आंद्रे वाचोवपाक, सान आंद्रेच्या लोकांक जस्टीस दिवपाक, ते टायमाचेर आमचो प्रत्येक रेव्होल्युशनरी, प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी जे आमचे रेव्होल्युशनरीज आहा ते सान आंद्रेन येतले, आमच्या आमदाराक वांगडा रावतले
त्याच्या सपोर्टाक रावतले आणि त्याची जी फायट आसा ती जिखपाक ताका मदत करतले. देव बरें करूं. हांव मागता आमचो आनी एक सांगपाक सोदता सगळ्यांक. आतां लयराईची जात्रेचे हे व्रत चालू आसा 5 दिसाचे, ताका लागून कितलेशेच आमचे रेव्होल्युशनरीज आहा ते धोंड आसात. आयज ते हांगा येवपाक पावंक ना. थोडे बाबडे तरी येतात, मदीं मदीं येता वयता, कित्याक तांकां कडक व्रत आसता, तेंचे उपास आसता तेंचो. जाल्यार ह्या लयराई देवीच्या जात्रेच्या 5 दिसान हो जो पयले दीस हो जो प्रोटेस्ट चालू जाल्लो, आयज 4थे दीस हो प्रोटेस्ट काबार जाता. सो जशें आमी तुमकां सांगलें, जे देवी आसा ती देवी ह्या उदकाची एक सिंबॉल, ते उदक हो कळस दवरता आमी देवीचो. तशें ती सातेरी माता आसा ती ही जमीन, आनी तशें बाकीचे जे आमचे सगळ्या रिलिजनांचे जे देव आसात, हे देवांचो गायडींग फोर्स, ह्या देवांची पावर घेवन, ह्या देवांचो आशिर्वाद घेवन हो प्रोटेस्ट आयज सक्सेसफूल जाल्लो आसा. आनी कितलेशेच गोंयकार जे हांगा येवन आमकां उर्बा दिवन गेले, आमकां मोटिवेट करून गेले, कितलेशेच आमच्या वांगडा हांगा रावले. थोड्यांनी आमकां वळखत ना, आमी तांकां वळखत ना, केन्ना मेळोकूच ना, पूण 4-4, 5-5 वर हांगा बसोन आमच्या वांगडा गजाली मारून आमच्या वांगडा टायम स्पेंड करून ते गेले. आयज ते सगळ्यांक आमी थँक्यू म्हणटा. जे कोणें सोशल मिडियाचेर आमकां सपोर्ट दिला, आमकां मोटिवेट केला, आमकां ब्लेसिंग्स दिला, जे कोणें आमकां लागून रोजार केला, मागणे केला, प्रेयर्स केला, ते सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी सगळ्यांत इम्पॉर्टंट जे ऑफिसर्स डिपार्टमेंटांनी आसात पूण तेंचे काळीच रडटा हे पळोवन गोंयची वाड लागता म्हणून, जे आमकां मेसेज करतात, थोडे आमकां सपोर्ट करतात, इन्फॉर्मेशन दितात, ते सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमचे उपकार आमचेर सदांच आसतले. कित्याक आयज तुमी तुमच्या जॉबाची रिस्क घेता, फाल्यां तुमकां आमच्या वांगडा कोण पळोवपाक शकता, तुमकां आमचे मेसेजीस ट्रेस जावपाचे, खूब गजाली जावपाची. हांव सरकार खंयच्या लेवलाचेर पावता तरी रिस्क घेवन तुमी आमकां मदत करता. हांगा आतां कंटिन्युअस 3 दीस जाले, हांगा पुलीस आसले, कंटिन्युअस पुलीस हांगा डे नायट हांगा पुलीस आसले, 3 स्टाफ हांगा कंटिन्युअस आसले. आमी तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. तेंच्यांनी आमकां कसलो त्रास दिवंक ना आनी आमी तांकां कसलो त्रास दिवंक ना. पुलीस डिपार्टमेंटाक सगळ्यांक खबर आहा, वेन इट कम्स टू आरजीचो जेन्ना प्रोटेस्ट आसता, आयज इतले भुरगे जमला पण हांगा 3 पुलीस आहा. कित्याक आसा फक्त 3 पुलीस? कित्याक तांकां खबर आहा की हांगा वायलन्स जावपाचो ना, आरजीचे भुरगे मस्ती करपाचे ना, हांगा नौटंकी करपाचे ना. नौटंकी करपी पार्ट्यो डिफरंट आहा. मागीर गळ्यांत ते काने घालना, तकलेर सिलिंडर घेना, जाल्यार पुलिसाच्या बसीन व्हरून उकडून आपट. हे नौटंकी करपी पार्ट्यो डिफरंट आहा. आनी ते नौटंकी करता तेन्ना पुलिसांचे 2 बसी थंय जाय पडटा. कित्याक जो मेरेन तांकां पुलिसाच्या गाडयेन व्हरून आपटीना व्हरून तो मेरेन तांचो प्रोटेस्ट कोण जाय. असले आरजी करिना म्हणून पुलिसांकूय खबर आसा. ते दीस आमकां केटीचेर जेन्ना आडयले, आमी थंय धक्काबुक्की करून नाटकां करून आमी भितर वचपाक शकताले, ड्रामा करपाक शकताले. पुलिसांक दुखल, हे दुखल, ते दुखल, तशें ते बॅरिकेड्स लायल्ले आतां दुखलता पळय, बेश्टेच दुखलता, बेश्टेच. आरे वचोंक जाय जाल्यार कशें वचूं येता. आमी मस्ती करूंक ना, तांकां नाका मरे येवपाचें. आमी भितर वचोंक ना, आमी हांगा बसले. आनी फायनली ह्या डिपार्टमेंटाच्या एका भुरग्याक, एका स्टाफाक ती ऑर्डर हाडून आमच्या आमदाराच्या हांगा पांया कडेन दिवची पडली. आमी सांगलेले हांकां आमच्या पांया कडेन हाडटले म्हणून, ह्या विश्वजिताक आमच्या पांया कडेन हाडटले. आनी त्याच्या डिपार्टमेंटाच्या स्टाफाक ही ऑर्डर आपल्या ऑफिसांत टायप करून थंय सायन मारून थंय स्टॅम्प मारून आमच्या आमदाराच्या पांया कडेन हाडची पडली. आनी आमच्या आमदाराच्या पांया कडेन जे जे कोण आमच्या आमदाराक डिसरिस्पेक्ट करता ह्या असेंब्लीन, तांकां सगळ्यांक त्याच्या पांया कडेन आमी हाडटले. हो आमचो आमदार, एकटो समजो नाका. ह्या फावटी तो एकटो आसा असेंब्लीन, फुडल्या फावट नासतलो. ह्या फावटी तुमची मस्ती असेंब्लीन करता तेची भायर आमी तुमची जिरयतले. रोहन खंवटेची जिरयल्ली आसा. नेक्स्ट हो माविन गुदिनो, जो पंचायती सगळे करप्ट करून दवरलेले आसा, पंचायतीच्या नांवाचेर धंदो टाटलेलो आसा, आपली फॅक्टरी केल्ली आसा, जो टॅक्सीकारांक जसो त्रास करता तसो प्रत्येक गोंयकाराक आयज काबार करपाचें षडयंत्र माविन गोदिनो करता, जेणे सगळ्या मायग्रंटांक हाडून आपली कॉन्स्टिट्युएन्सी विकलेली आहा. हेकाय आमी पांया कडेन हाडटले. हे बॅटल सोंपोंक ना. अजून 21 म्हयने आसा इलेक्शनाक. ह्या 21 म्हयन्यान जो तांडव जातलो, जे रेव्होल्युशन रिलोड जातले, ते फेस करपाक ह्या सरकारा कडेन जावपाचें ना. आमी चॅलेंज करता हे सगळ्यांक. तुमकां जर जाता तुमी फेस करा. आमी भुरगे, आमकां भुरगे म्हणून तुमी जाय ते म्हणा, भुरगे म्हणा, बी टीम म्हणा, सी टीम म्हणा, कितेंय म्हणा, आमी फाटीं रावपाचें ना. आमी आयज एकटे आमच्या भुरग्याक, जे आमचो जो वांगडी आसा ताका खूब मिस केलो, तो म्हटल्यार आमचो विश्वेश नायक, जो स्टार्टिंगच्यान रेव्होल्युशनाक फक्त तो आयज हांगा ना, बिकॉज तो
जात्रेक शिरगांवच्या जात्रेक धोंड आसता आनी ताका हांगा येवपाक मेळोंक ना आनी आमी खरोच विश्वेशाक मिस केलो कित्याक एवरी सिंगल जी आमचो स्टेप आसा ना जर्नी आसा वायट दीस आसूं नाल्यार बरे दीस मॅक्झिमम वायट टायमाचेर हो भुरगो आमच्या वांगडा रावला सदांच रावला आनी ह्याय फुडें रावतलो सो वी मिस यू विश्वेश आनी बाकीचे जे रेव्होल्युशनरीज आसा जे हांगा धोंड आसतना पावोंक मेळना तुमकांय आमी खूब मिस केले बट अशें खूब आनी आंदोलनां जातली जेतून तुमकां वांटेकार जावपाक तुमकां ते एक संदी मेळटली तुमकां आनी आयज हिस्ट्री जाल्ली आहा आयज प्रत्येक गोंयचो मनीस गोंयकार उलयता की असलो आमदार आमी पळोवंक ना आनी आमकां जाय जेन्ना 5 वर्सां कंप्लीट जातली लोकांनी एकूच शब्द उलयल्लो फाल्यां तो निवडून येतलो ना आमचे कोण येतले ना आमकां खबर ना बट लोकांनी उलयल्ले की विरेशा असलो आमदार आमी आमच्या लायफान पळोवंक ना आनी असलो आमदार केन्ना